तुमकां खबर आसा की माझी तिसरी विजीट आनी कंटिन्युअसली जाल्ली आसा. एक्चुअली आमी धरलेले की एम्बुलन्स एटलिस्ट 7 ते 10 दीस लागतली म्हूण येवपाक, म्हणून हांवें पयलीं 10 दीस म्हणलेले, पूण आमकां 3 दिसां भितर एम्बुलन्स येयली. हांव फोर्स ते MD आसा ताका थँक्यू म्हणटा आसतना आनंद बोस जे फिलँथ्रॉफिस्ट आनी बिल्डर जावन आसा तेणे ही आमकां हे हॉस्पिटला आनी गव्हर्मेंटा मदत करपाक ही एम्बुलन्स दिल्ली आसा. हांव आनंद बोसाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी हांगा एक येयला तेन्ना एक सांगिल्लें की एक एक करून जे हॉस्पिटला सोय करपा जाय पेशंटा लागून लोकां लागून आमी एक एक करून करतले म्हूण. आनी तेन्ना असली एम्बुलन्स हितून खरें म्हणटा तें आय कॉल इट मिनी ऑपरेशन थिएटर literally is there inside this ambulance. It is one of the most well equipped ambulances and a modern one. तेन्ना हेजो सारको पॅन्डेमीक टायमाक उपयोग जातलो आनी तेका लागून योग वेळार ही आमकां मेळ्ळोली आसा. आमी पयला एक एक करून जे हांगा हॉस्पिटलान सरकारी हॉस्पिटल म्हूण जे कमी आसले आमकां कोण ना कोण येवन हांगा ती वस्त भेटयता. कित्याक जशें हांवें सांगलां हें हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट गव्हर्मेंट हॉस्पिटल हे वाठारान आसपा जाय आनी आसतले. थोडे लोक प्रायवेटायजेशनाचें चिंततले, बट म्हाका दिसना हें हॉस्पिटल तरी प्रायवेटायज खंयचे परिस्थितीन केन्नाच जावपाकूच शकता म्हूण. आनी आतां एक एक करून जे दुसरे हॉस्पिटलान असली म्हाका दिसना एम्बुलन्स आसा. दिस विल बी वन ऑफ द फर्स्ट एम्बुलन्सीस which is one of the most modern ambulance हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकाली मेळटा. म्हाका दिसता हितून आय मस्ट कॉम्प्लिमेंट द डॉक्टर्स. डॉक्टर अनिल उमरसकर हू इज इन चार्ज along with Dr. Vivek. I think they are working very hard and with their band of committed nurses, support staff, including Dr. Anil Mahendrati, he is also coming here as a consultant. म्हाका दिसता लोकांचो विश्वास आतां वाडला आनी लोकांचो विश्वास वाडला तेन्ना ऑक्सिजन एवेलेबिलिटी आमी हांगा एवेलेबल केल्ली आसा. आनी जुवारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड थोड्या दिसांनी फुडल्या विकान तेणी म्हाका सांगला तेंचे प्लांटूय येता. प्लांट which will be able to fill up till 25 to 31 cylinders per day, which is again augmenting oxygen. आमकां सिलिंडर आमी वाडोवन घेतलेले आसात. पायपलायन जी प्रत्येक हॉस्पिटलान एक्चुअली आसपा जाय बिसायड्स कनेक्टिंग द सिलिंडर्स ही सोय करपा खातीर GSIDCन हें प्रपोजल फास्ट ट्रॅकीन घातलेलें आसा. हेरूय कितें कितें जाय ते बारीक मोठी वस्तू हांवें दिल्ल्यो आसा त्यो हांव उलोवपाक सोदना. कालूच आमी तेजे उल्लेख केल्लो आसा. पूण एकूच सांगपाक सोदता हे पॅन्डेमीक टायमाक आमी एक समजून घेवपाक जाय लोकांक कितलें दूख जालां तें. लोकांक खूब खूब दूख जालां. दे हॅव लॉस्ट दे नियर एंड डियर वन्स, दे हॅव लॉस्ट दे लावड वन्स. आनी जोण एकल्या दूख जाल्यारूच म्हाका दिसता आमकां कळटा दूख म्हळ्यार कितें तें. हांव खऱ्यांनी हे लोकांचे फॅमिलीनी आख्खे गोंयान जे लोक कोण मेला तांकां श्रद्धांजली दिता. आनी हांव श्रद्धांजली दिता म्हाजे एक एक्स सरपंच आत्ताच न्यूज मेळ्ळा थोडे वेळ पयलीं एक्स सरपंच आमचे अनुपोज आयिल्ले ते इनासियो फिगेरेडो बोगमाडेचे तेंचोय देहांत जालो. हे भाशेन आमचे क्लोज लोक व्हडले नामनेचे लोक नाच जाल्ले आसा. तेका लागून आमी कमी खूंय पडटा काय कितें हांव म्हणना. हांव एक मानता देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट. आमी जी सोय लोकांची करता आनीकूय जावपा जाय लोकांक आनी तेजेवन बरें मेळपा जाय ही आमची प्रयत्न चालू आसपा जाय. आमी खूंय कमी पडलो हेजे पयलीं पडला फुडारा आमी सुदार करपा जाय. हांव लोकांक खऱ्यांनी काळजांतल्यान माफी मागता. कित्याक आमी खूंय चुकला जाल्यार सरकाराक तुमी हें माफ करपा जाय आनी सरकारान खऱ्यांनी माफी मागपा जाय लोकां कडेन खूंय कमी पडल्या जाल्यार. हांव काळजांतल्यान तरी सरकारी एक मेंबर ऑफ द गव्हर्मेंट म्हाका दिसता काळजांतल्यान सॉरी म्हणपा जाय आमी.
कित्याक लोकांक दूख जाल्लें आसा. लोकांक आमी कोण मनीस मेल्यार कितें करता, एक श्रद्धांजली दिवपाक आमी घरा वयता. हे पॅन्डेमीक टायमार, हे कोवीड टायमार हेंय आमकां करपाक मेळना. सो एटलीस्ट आमची उतरां तरी सारकी भायर सरून लोकांक कितलो तरी कम्फर्ट मेळपा जाय. हो सरकार आमचें दुकान भाग घेता म्हूण, हो सरकार आमचें दुकान आसा म्हूण. ताका लागून आज 3rd टायम कंटिन्युअसली हांव हॉस्पिटलान येयला. हांव अजुनूय डॉक्टरांक सांगता आनीकूय कितें आमी करपाक शकता. सरकार म्हूण झगडून हांव करून घेतलो आनी करून आतां पसून दाखयलें आसा. कित्याक लोकांक रिलीफ मेळपा जाय आनी ताका लागून आज हांव हांगा आयलो आसा.